सांग्यावेलीं कामां तडीक लागना जाल्यार सरकाराक दिल्ल्या तेंक्याचो विचार करचो पडटलो म्हूण सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान शिटकावणी दिल्या. शेतकाराचे प्रस्न खंय कुसतात. वेळ पडल्यार शेतकारांक घेवन सरकारा आड उबो रावतलो म्हूण प्रसाद उलयला. नेत्रावळीच्या बालवाडीच्या उक्तावणाक कोफुसांव जालें तें खंय प्रोटोकॉलाक लागून. मुख्यमंत्री पर्रीकर ना आनी सगळीं खातीं कोसळ्ळ्यात. कसलीच कामां जायना. सांग्यावेले प्रस्न तर तश्शे कुसतात. कामां तडीक लागना जाल्यार सरकाराक तेंको दिवपाचेर विचार करचो पडटलो म्हूण थंयचो आमदार मिडिया कडेन उलयला. जी डिपार्टमेंटाची सगळी ऑलमोस्ट कोसळ्ळे कडेन आसा. डिपार्टमेंटाची ऑफिसर आसा ते आपले जाय ते करता, फक्त बायचे वचप तेंचेर आसले म्हणून उरता. सरकाराक म्हाजी एक ल्हानसो शिटकावणी आसा की आमी आसा बरोबर, पूण जर आमची सांग्याची कामां खंय तरी वयर सकयल जाता जायत जाल्यार आमकांय बी विचार करचो पडटलो. हो एक म्हाजी सगळ्यांची शिटकावणी आसा. संजीवनी साखर कारखानो गळीत हंगामात म्हयनोभरूय चलूं शकना. प्रसादान शेतकारांचोय प्रश्न काडलो. फॅक्टरी आमी चालू केली आनी तेजे नंतर 15 दीस फॅक्टरी चलना. 15 दीस जवळ एक म्हयनो फॅक्टरी चलना. हो टोटल जो सिजन आसा तो टोटल सगळो एक घोटाळ्याची प्रकरण जाल्ले कडेन आसा. की जर शुगर केन फार्मरान जर योग्य तर निर्णय जर सरकारान दिला, योग्य तर तांकां हें दिलें ना, सरकारान जर योग्य टायमार तांकां सगळें हें दिलें ना जाल्यार आमी सरळ सरकाराच्या विरोधात उबी रावतले शेतकारांक घेवन. नेत्रावळी बालवाडीचे उक्तावणाचे पाटयेर खंय मानेस्तांची नांवां प्रोटोकॉला प्रमाण नाशिल्लीं म्हूण कोफुसांव जाले. हो विशय खासदार सावयकाराच्या कानारूय खंय घाल्लो. एक पाटी काल पयर सांजची म्हाका एक पाटी थंय म्हाका कोणी वर्सवांची धाडलेली की ही नांव सगळी तेजेर आसा पाटी बसयत आसतना. जाल्यार आज पर्यंत गोंयाक प्रोटोकॉल कसो म्हाजे विशय तेजे विशयाची म्हाजी कसलीच वादघात करपाची इच्छा ना. प्रोटोकॉल जो आसा गव्हर्मेंट प्रोटोकॉल त्या प्रोटोकॉला प्रमाणे ती पाटी आसा काय ना हो एकच म्हाजो प्रश्नचिन्ह आसा. म्हणून हांवें सरळ आमच्या सावयकार बाबाक एमपी ते तेजे चीफ गेस्ट आशिल्ले तांकां सांगलें की असो विशय आसा मातशें निदर्शन हाडून दिवचें. आनी ताका लागून काल एक लोकां भितर हें जालें की आमदार प्रसाद गांवकर ती बालवाडी बंद करूंक सोदता किंवा इतले आसूनय सावयकार प्रसादाचो कोण तरी बरो ना म्हूण बालवाडीचें उक्तावण फुडें धुकल्ला म्हूण लोकांक सांगून मेकळो. आमदाराच्या घरान कोण तरी बरो ना ताका लागून ताणें खरें म्हणजे तें सांगलें की मुखार धुकलया म्हणून पोस्टपोन करुया म्हणून आनीक ताका लागून तें पोस्टपोन जालां. म्हाका इतलोच फक्त रकात मेळ्ळा. सरकाराक शिटकावणी दिवचे परस आमदार प्रसादान कामां करची. पूण अशे इशारे ह्या आमदारान परत परत दीत रावचे न्ही. आपली कार्यक्षमता दाखोवची, सरकारा कडेन प्रपोजलां दवरची. ना जर जायत फाटले आमदार म्हणजेच हांवें जी कामां केल्ली आसात त्या कामाची पूर्णत्वा कडेन लक्ष दिलें जर जायत 5 वर्सांची कारकीर्द सुसेगादीन वता. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. कोंकणी फिल्म 7 डेज रिलीज जालें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात प्रिमियर शोक लोकांचो फिल्माक बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या एक्शन फिल्मान समाजीक संदेश दिला तो खंय लोकांक आवडला. गोंयच्या लोकांनी हें फिल्म न चुकता पळोवचें म्हूण 7 डेजाचे टिमीन उलो मारला. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोंयच्या लोकांक. तांणी येवन हें फिल्म पळयलें आनीक मागतां सगल्या लागीं हें फिल्म पळोवचें. हें जण एकल्या गोंयकाराच्या काळजाक लागपी जण एकलो गोंयकार ह्या फिल्मांतलो कलाकार म्हटल्यार जाता. Guys, we have made this film for us Goans, I'm appealing to everybody. Just have a look, even if if you are new to Goan cinema, have a look at this film because me and Joyvan always wanted to make a film to create awareness amongst us Goans. So प्रिमियराक गेल्ल्यांक फिल्म आवडले. Nice concept, something new, something different, and like good concept. People has enjoyed. It's very nice, something different from otherwise what we see. बरें आसलें, डायरेक्शन बरें, एक्टर कितले रे, खूब एक्टर जाले. स्टोरी मॉडर्न म्हणजे गोंयांत चलता तेजेरूच आहा न्हू, त्या प्रमाणे ताणें दाखयलां. I am glad these people are doing this Konkani picture like this, and I really appreciate all this. चीफ मिनिस्टरान कशें वागपा जाय आनी तो खरें सुदारलो. मागीर भुरग्यांचे जेन्ना हें केलें ताणें तेन्ना कसो सुदारलो रे. अरे आय एम व्हेरी ग्लॅड. And it's a good message that we should improve. Somewhere we have to. This is the beginning. We have to go somewhere. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आतां पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. दालगाद कोंकणी अकादमीन मडगांवां दामोदर मावज्याचे सुनामी सायमन आनी डॉक्टर जयंती नायकाच्या गोरजो पुस्तकाचें विमोचन केलें. लेखक जाय जे मॅग्नेटा भशेन म्हाका करून हाडटले. सुनामी सायमन, गर्जन वाचा.
हाजी गरज आसा त्या खातीर म्हाका कितें दिसता लिपी परस भास ही म्हत्वाची भाशे परस साहित्य लिटरेचर महत्वाचें आनी लिटरेचरा परस लायफ इज मोर इम्पॉर्टंट सो ऑल दीस हें पळय आसा इज नॉट हें लिपी हें आनी बेसीक इज नॉट रोमी एंड देवनागरी बेसीक इज we are fighting this greater battle of homogenization and it goes the battle goes directly to Hindutva, RSS and this that we are fighting. सत्तरी नगर गावात SBI आणि ICICI मिळून कॉइन मेला घेतलो. बँकवाल्यांनी भुरग्यांक लोकांक बँकिंग व्यवस्था समजावून सांगली. आमचो वाटा सिलेक्ट केलो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक स्कुलाचे जे भुरगे आसता आमच्या गांवांतले लोक आसता तांकां बँके बद्दल थोडी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी जेणे करून जे एथिकल बँकिंग म्हणटा तेचे बद्दल थोडी म्हायती मेळ्ळी की जे थोड्यांक लोक फसयता कॉल करून की तुमचो पासवर्ड द्या गिफ्ट धाडटा बी तेच्या बद्दल म्हायती दिली जी एथिकल बँकिंग आसा त्या बद्दल म्हायती दिली तशेंच भरपूरची स्किमी आसा नाबार्ड ज्यो स्किमी प्रोवायड करता तशेंच RBIच्यो स्किमी प्रोवायड करता आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या फार्मरां खातीर तेची बरीचशी आमकां म्हायती दिली तेच्या बद्दल हांव RBIचे खरोखरच धन्यवाद म्हणटा तशेंच आमच्या SBIचे वाळपय ब्रांच अशे ICICI ब्रांचनी भरपूर इनिशिएटीव घेवन जे आमच्या वाठाराच्या लोकां खातीर जे हेल्थ केअर अवेरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करपाक ते हांव ते खरोखर आभारी आसा. कुट्टाळे फ्लायओव्हराचे काम चालू आसा. कामाचे सुवातेर मातयेचे भरावान पावसाचे उदक वचपाची वाट बंद जाल्या. सगळ्या जाग्यार घालता म्हूण सांगूनय कांयच जाल्लें दिसना तें पळोवन आमदार तिडकली. With the same point where we started at the last inspection, a pit was supposed to be constructed here, okay, but I don't see anything in place, okay, only on one side the sand erosion has been prevented by putting those sets, but look at the other sides, there is mud that will get eroded as the water starts flowing. I know a small pit, I don't know, I've not seen it, they say a small pit has been constructed up there to make the water go into the pit, so there'll be less water flowing. No, see, this road has a slope, and as per the slope, the water is going to come down and come into this pit. Not only that, the pipe in this pit that has been cleared will get blocked again with all the mud that will flow down. So I am not at all happy, satisfied with the work that is done here. Secondly, a drainage was supposed to be constructed here. I don't see any drain constructed. Bureau Report, Prudent. Give a commercial break.